हाजीर आशिल्ले आमचे स्टेट जनरल सेक्रेटरी NSUIचे कुमार अर्जुन गावली, तशेंच आमचे वायस प्रेसिडेंट प्रदेश यूथ काँग्रेसीचे वैष्णव पेडणेकर, आमचे GPCCचे स्पोक्सपर्सन हेमेनी डिसोजा, एक माझ्या पत्रकार भावान आयचो तरणाटो म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक खबर आहा आमचे देशाची संपत्ती, आनीक ह्या तरणाट्याचे आमी पूर्ण तांची वेवस्था करपाक जाय आनी आमी पळोवन घेवपाक जाय तांकां कितें बरें कितें वायट तें. पूण आयज आमच्या देशांत सगळ्यांत व्हड संकश्ट म्हणल्यार ही शिक्षण वेवस्था, ही एज्युकेशन पॉलिसी जी पळय आसा ती सारकी ना. आनीक तुमकां खबर आहा 2019 ते आज मेरेन ह्या सरकारा अंडर 65 फावटी हे पेपर लीक जाल्ले आसा. आनीक जेन्ना हे भाशेन पेपर लीक जाता तेन्ना कितें जाता, एक स्टुडंटाचें कॉन्फिडन्स आहा तें शॅटर जाता. कित्याक शॅटर जाता? स्टुडंट आख्खी आपली मेहनत आपले पूर्ण टायम हिसर घालता. कोचिंग क्लासीसांक वचपाक पडटा, ताका हॉस्टेलाचे फी फारीक करूंक पडटा. एक आवय बापूय कितले त्रास काडून आपल्या भुरग्याक वयर काडपाक तेन्ना प्रयत्न करता, आनी हे पयशे सगळे तेंगे आशिल्लें नाशिल्लें ती थंयसर घालता, आनी सडनली हे पेपर लीक जाता आनी एक भुरग्यागे आख्खें कॅरेक्टर आख्खो म्हाका दिसता सारको पाळ पडटा. सो हे इतले टायम इन्वेस्टमेंट आनी सगळें करून तांची आमी सुरक्षा करपाची, सरकारान तांकां सुरक्षीत कशें उरतलें तें पळोवपाक तें, पूण हे ताका वयल्यान फोंडां घालता स्टुडंटांक. कशें करून ही पेपर लीक जाता, परीक्षा रद्द करप, सडनली डेट फिक्स करप आनी मागीर रद्द करप, मागीर डिलेज इन रिक्रुटमेंट, बेरोजगारी. आज आमच्या भारत देशांत इतली बेरोजगारी आहा, आमच्या गोंयांत पासून कितली बेरोजगारी. म्हाका दिसता हे भाशेन हे फाटल्या 12 वर्सांनी बेरोजगारी वाडल्या तितल्यान खंयचेय सरकार आमगे जेन्ना आमगे काँग्रेस सरकार आशिल्लो हे केन्नाय अशें घडोंक नाशिल्लें. आज ही शिक्षण वेवस्था हिसर फेल जाल्ली आसा. आय कॉल इट अ फेलियर एज्युकेशन पॉलिसी. हे सगळ्या भुरग्यांचेर कितें जाता, एक मानसीक परिस्थितीचेर असर पडटा. तेन्ना ही शिक्षण वेवस्था आज कितें जालो आहा, आज शिक्षण वेवस्था म्हणल्यार एक कारखानो कसो जालो आहा. प्रॉडक्ट आमकां कशें करून विकताय तशें करून ही शिक्षण हें पळय डिग्री जाय तो एक प्रॉडक्ट कसो जालो आहा. सो आज म्हाका सांगपाक लॉस दिसता, आज ही पॉलिसी हे भाशेन आमगे एज्युकेशन आमगे भुरग्यांक इतली हें जालो, हे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन म्हाका दिसता शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान राजिनामो दिवपाक जाय. आनीक हे जे घडटा तेजेर हांव निशेध मारता. जाल्यार आमची काँग्रेस पक्षाची मागणी आहा सरकारा कडेन, हे पेपर लीक पळय जाता तेचेर कडी कारवाय जावची. सगळ्यांक दुसरें म्हणल्यार सगळ्यांक परवडटा तसली शिक्षण धोरण जावपाक जाय. आनीक विद्यार्थ्यांची मानसीक आरोग्य जे पळय आसा तेजे आदारीत आमी कार्यक्रम घडोवपाक जाय कॉलेजींनी जावं इन्स्टिट्यूटांनी. तशेंच पयशांची वेवस्था, फिनान्शियल असिस्टन्स तांकां मेळपाक जाय. आनी कायदो आनी परिदक्षता आसची कोचिंग क्लासींनी, ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय. देव बरें करूं. आतां आमचो स्पोक्सपर्सन हेमेनी डिसोजा उलयतलो. आयचो प्रेस वार्तेचो मेन मुद्दो आसा की कोटा जी राहुल गांधीन रॅली घेतलेली तितून कांय मुद्दे तेणें हायलायट केल्ले. ते कांय मुद्द्यांचेर शॉर्ट तुमकां सांगता. आतां प्रत्येक विद्यार्थी आपले आवय बापूय ताका त्या भुरग्याक वाडयता, ताका लाड करता, ताका मोग दिता. त्याच बरोबर एक विद्यार्थ्याक फायनान्शियल पयशांचो आदार जाय पडटा. आवय बापूय जे तरेन भुरगो वाडटा
तेन्ना ताका फायनान्शियल आदार खूब लागत वयता, जावं तो बुकांक, जावं तो बसीक, जावं तो बाकीचे कसले ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी, जावं तो परत हॉस्टेलाक जेवणा खाणाक, बाकीचे एक्स्ट्रा करिक्युलर कितें एक्टिविटी आसता हो सगळो खर्च करून परत आनी एक तेंच्या माथ्यार थापलेले आसता कोचिंग. आतां खंयचे परिक्षेक जी कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स म्हणटा आमी तेका तयारी करतलो जाल्यार भुरग्याक कोचिंगेक वचप हें अनिवार्य जाल्लें आसा. हें सगळें करून फुडार भुरग्यांचो कितें आनी आमची एड्युकेशन पॉलिसी, आमचो एड्युकेशनाचो जो सिस्टम जावन पडलेलो आसा तो भुरग्यांक आनी विद्यार्थ्यांक कंड्युसीव आसा काय ना हो प्रश्न आमी भुरग्यां फुडें, आवय बापाय फुडें, पुराय देशा फुडें घालता. कित्याक हाचेर डिबेट जावची, हाचेर भासाभास जावंक जाय. हो आमच्या भुरग्यांचो, विद्यार्थ्यांचो, तरणाट्यांचो, ह्या देशाच्या फुडाराचो विषय. कित्याक ज्या पर्यंत आमी म्हणटा इंडिया इज अ यंग कंट्री, भारत हो तरणाट्यांचो देश. तरणाट्यांक जरी आमी प्रॉपर व्यवस्था, प्रॉपर सिस्टम जरी रेडी करिना तरी हो देश फुडें कसो वचचो. तर एक बारीक गोष्ट जी पॉइंट आउट केली, स्टुडंट आयचे डेटीर एक तर डॉक्टर, एक तर इंजिनियरिंग, एक तर लॉ, ह्या 3-4 मेन एक्झामीचेर फोकस जाल्लो आसा. ह्या 3-4 मेन एक्झामीचेर आमी कित्याक हे केल्ले आसा, कित्याक दीस इज पॅन इंडिया एग्जाम्स, जावं दी नीट, जावं दी JEE, प्रत्येक प्रदेशान SSC म्हणून जाता, स्टेट सर्व्हिस कमिशन बोर्ड एग्जाम्स. ऑल दीज एग्जाम्स इन्क्लुडिंग UPSC. हाऊ दिस हॅज बिकम एन इंडस्ट्री, हो कारखानो करून सोडला सरकारान सध्या. कित्याक ह्या व्यवस्थेन एक आउट ऑफ 3000 भुरग्यां मदलो एक भुरगो IAS जातलो, 30 भुरगे IITन एडमिशन मेळटले, 180 जाणांक मेडिकलान सिटां मेळटली. हाचो अर्थ बाकीचे 2800 भुरगीं फेलियर. कित्याक आमी तांकां फेलियर कशें म्हणूंक शकता, आनी इन्स्टेड ऑफ आमी जो सिस्टम आसा तो इन्क्लुझिव्ह जावच्याक आमी एक्सक्लुजनाचो आनी रिजेक्शनाचो करून सोडलेलो आसा. जो मानसीक परिणाम ह्या भुरग्यांचेर, ह्या तरणाट्यांचेर जाता ताचेर आमी विचार करपाची गरज आसा. कित्याक आयचे डेटीर आमी पळयल्ले आसा, आयिल्ल्या दिसा कोण भुरग्यांक कोणी कितें म्हटलें, कोण बाबा खंयच्या एग्जामीचो पेपर लीक जालो, कोण आनी कितें जालें, भुरग्यांची सुसायड रेट वाडलेली आसा. तेंचो मानसीक परिणाम ह्या सगळ्या विशयांचेर, जावं तो फायनान्शियल डिपेंडन्सी ऑन द पेरंट, कित्याक प्रत्येक गोष्टीक भुरग्यांक आपल्या आवय बापायचेर आदारून रावचें पडटा. आमी जरी तरणाट्यांचो देश जाल्यार आमच्या देशाची कांयतरी बॅकिंग ह्या तरणाट्यांक आसा. कोचिंग ही एक इंडस्ट्री. इतले भुरगे आतां सांगला ते प्रमाणे 3000तल्यान फक्त 200 ऑड भुरगीं ह्या 5 एग्जामींतल्यान पास आउट जातले. नाव कमिंग टू द फायनान्शियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज एग्जामिनेशन्स, आय हॅव अ स्मॉल द टोटल फायनान्शियल इम्पॅक्ट एक तरणाट्याचेर जावं तेच्या आवय बापायचेर 1,35,000 करोड
पुराय आमच्या देशाचे तरणाटे त्यांचे आवय बापूय ह्या 5 परीक्षेचेर मोडटात आनी तेच पळयत जाल्यार पुराय एड्युकेशन मिनिस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाचो बजेट आसा 1,40,000 करोड. म्हणल्यार तुम्ही भुरग्यांच्या ह्या एड्युकेशना वरतीच हो पयसो एकठांय करता. तुम्ही ही इंडस्ट्री करून सोडलेली आसा. यू हॅव मेड द स्टुडंट्स अँड द यूथ ऑफ दिस कंट्री कॅश काउज टू फीड द टॅक्स हंग्री ट्रेजरी. खंयच्यान हो पयसो येता आनी खंयच्यान हो पयसो मोडटात हो एक हे आसा. SCCचे एक्झामी जे जाता ताचेर तितून स्टेट सर्व्हिस कमिशन 2 करोड भुरगे अप्लाय करतात, अपियर जातात. वॉट इज द नेट इनकम टू द गव्हर्मेंट इज अबाउट 0.2 crores, 0.2 lakh crores. Thereafter, UPSC, about 5 lakh to 15 lakh students appear. The total financial implications on the government of India, that is what the government उत्पन्न येतले ते जावन आसा लगभग 0.25 lakh crores. Thereafter, for RRB exams, 0.36 crores उत्पन्न सरकाराक. तशेंच JEE ह्या एक एक्झामी 15 लाख भुरगे बसता. ताचो गव्हर्मेंटाक इन्कम जो येता तो आसा 1,30,000 करोड. तसोच नीट जी एक्झाम ओव्हर अँड ओव्हर जशें आशिष बाबान सांगला 65 टायम्स देर हॅज बीन अ पेपर लीक. ह्या परीक्षेक इतलो पयसो येवन जे 5 खाते चलयता हो पयसो 5 खाते चलोवपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक परवडटा. तरी 65 टायम्स सिन्स 2019 पेपर लीक जाता. हाचो परिणाम भुरग्यांचेर फुडाराक कितें? एक भुरगो जेन्ना पास आउट जालो आफ्टर हे सगळें जावन प्रत्येक 1000 भुरगे जे पास आउट जातले तितूंतल्यान फक्त 12 जाणांक फॉर्मल सेक्टरान नोकरी मेळटली. पयलीं आमी पळयला 3,000 भुरग्यांतल्यान 200 जाणांक एडमिशनां मेळटा, जावं ती नीट, जावं ती JEE, जावं ती UPSC. सगळे काडून जेन्ना भुरगे पास आउट जातले प्रत्येक 1000 भुरग्यांतल्यान फक्त 12 जाणांक फॉर्मल सेक्टरान नोकरी मेळटा. बाकीच्यांनी करपाचें कितें? खुबशे ग्रॅज्युएट आमी पळयतात इनफॉर्मल सेक्टरान काम करतात. सो त्या मनशाचेर, त्या भुरग्याचेर, त्या तरणाट्याचेर परिणाम कितें? आपूण शिकला कितें आनी आपूण काम करता कितें? ह्या विशयाचेर आमी मागता सरकारान भासाभास चालू करची. कित्याक ज्या पर्यंत ह्या भासाभासेन विद्यार्थी, तरणाटे आनी आमच्या देशाचो फुडार ज्या पर्यंत ह्या भासाभासेन सरकारा वांगडा उलयना आनी सरकार यांचे कडेन पावल घेवन आपूण पावल फुडें घेवन उलयना त्या पर्यंत हाचो सोल्युशन जावचो. तुमगेलो हे कितें आसता डिमांड कितें तुमगे गव्हर्मेंटा कडेन? आमचो डिमांड वी आर आस्किंग फॉर अ मुवमेंट ऑफ द यूथ अँड द स्टुडंट्स अँड द गव्हर्मेंट टू एंगेज विथ दीस पीपल टू अंडरस्टँड हाऊ डू वी डिवाइस आर न्यू एड्युकेशन स्ट्रक्चर. Because our present education structure is not fulfilling the aspirations of the students and the youth of this country. We have made our education structure more of rejection than of inclusivity. कित्याक आयच्या दिसा आमी लोकांक पयसयता, आमी सांगता बाबा तूं डॉक्टर जावचो ना, तूं इंजिनियर जावचो ना. बाकीच्या ज्या भुरग्यांक रिजेक्शन जाता ताचो मानसीक परिणाम. कित्याक तो भुरगो फाल्यां वायट व्यसनाक लागता, बेरोजगारीचो शिकार. ताका फाल्यां तूं कितेंय सांगलें कसलेय बारीक थोड्या पयशां खातीर क्रायम जाता. हाचो इफ यू आर एबल टू फायंड अ सोल्युशन टू दीस एड्युकेशन स्ट्रक्चर
we will be able to control a lot of other, including crime, having a better life for our youth. नमस्कार. सरांनी तुमकां ब्रीफ केले की कशा पद्दतीन हो जो सरकार ह्या नीट पेपराचे नीट एग्जामच्या हे करून कसो लुटमारी करता तो तुमकां मुद्दम सांगू शकता. फाटल्या दिसांनी जेन्ना नीट पेपर लीक जावपाचें प्रकरण घडलें तेन्ना आमचे गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस तशेंच आमचे NSUI हांणी एक व्हडलो प्रोटेस्ट केलो आनी प्रोटेस्ट करून एक डिमांड केलो. कितें काय म्हणल्यार हे जे आमचो जो धर्मेंद्र प्रधान आसा, जो मंत्री आसा एड्युकेशन, सो ताका खंय तरी इस्तिफा दिवपाचो म्हणून. आनी त्या हिसपान हो विशय पुराय जगभर चल्लो, म्हळ्यार पुराय इंडियान हेजेर व्हडली प्रोटेस्ट जाली. पूण आयज एक प्रश्न असो आसा की हो जो सरकार आसा, हो सरकार आमच्या इमोशन्सा बरोबर खेळटा काय? जे भुरगे दीस रात मेहनत करतात, वर्साचे वर्सां काडटात, एक एग्जाम आन्सर करपाक ती नीट, आनी जेन्ना प्रकरण जेन्ना पेपर लीक जावपाचें जेन्ना जाता तेन्ना जेन्ना भुरगो परत एग्जामीची तयारी करता तेन्ना तो ह्या सरकाराचेर विश्वास करतलो, ह्या सिस्टमाचेर विश्वास करतलो, अशो हो प्रश्न जालो आसा, प्रश्न पडलो आसा. आनी हे हांव न्ही जे पेपर आन्सर करतात ते भुरगे आमकां सांगतात. आयज ह्या सिस्टम जे आमचे एड्युकेशन सिस्टम आसा ताचेर कोणूच विश्वास करना. आतां सरान म्हणलें की थोडेशे भुरगे जॉबाक एप्लाय करतात, अमक्याक भुरग्याक जॉब मेळटा आनी बाकीच्या भुरग्यांक जॉब मेळना. आयज त्या भुरग्यांनी कितें करपाचें? आयज तुमी पळयतले गोंयांत प्रायवेट सेक्टर्स आसात तशेंच गव्हर्मेंट सेक्टर्स आसात. आयज जर गव्हर्मेंट जॉब जर तुमी घेवपाक गेले जाल्यार तुमकां लाखांनी पयशे तुमकां तांकां प्रोवायड करपाक पडटा, दिवपाक पडटा ब्रायब म्हणून, तेन्ना तुका तो जॉब मेळटा. आनी जे भुरगे शिकून जे डिजर्व करता तांचे कितें? हाजो कोण प्रश्न आन्सर करतलो? आयज भुरगे प्रायवेटान सुद्दां जेन्ना जॉब इंटरव्यू वयता तुमी पळयतले थंय चड अशे भुरगे भायलेच आसतले, आवटसायड गोवा. आनी अशें न्ही आमचे भुरगे शिकून आनी आमचे कडेन डिग्री ना, डिग्री आसून सुद्दां ते घरा कडेन बेकार आसा, ते थंय गेल्यार तांकां जॉब ऑफर करनात. अशी कित्याक? आनी हेजो जबाबदार कोण? ह्या सरकाराक खरें म्हणल्यार हेजेर मातशें विचार करपाक जाय आशिल्लें. सगळ्याक खबर आमचें गोंय आसा तें नंबर 1 जाला इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जाल्यार हेजेर कोण कित्याक उलयना? इतले प्रायवेट सेक्टर्स आसात, बरें गव्हर्मेंट जॉबां सगळ्यांक दिवपाक मान्य करता, प्रायवेट सेक्टरान जेन्ना आसता थंय चड अशे लोक भायले कितें आसा? आयज सगळीं फकाणां जाला, युथाच्या बरोबर फकाणां जाला, तशेंच स्टुडंट्सा बरोबर फकाणां जाला. आमी आवाज सदांच वयर काडीत आसात आनी हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयच्या युवकांक सांगपाक सोदतां की तुमचे बरोबर आमी आसात. असले कशेंच केन्ना कसले प्रॉब्लेम जाले, इवन आतां खुबशे भुरगे डिप्रेशनान वता, जावं तेंचे प्रेशर हँडल करपाक जायना. तुमकां जर कसलीच मदत आसा जाल्यार आमचो ऑलरेडी काल एक हेल्पलायन डेस्क थंय दिलो आसा, तुमी थंय तेजेर सुद्दां कॉल करपाक जाता, नाजाल्यार आमचे सोशल मिडियाचेर सुद्दां मेसेज केल्यार चलता. कित्याक आमकां तुमची जीव इम्पॉर्टंट आसा, मुखार आमी बरें करपाक शकता. देव बरें करूं. आयज पुराय देशभर बोवाळ जाल्लो आसा. नीट पेपर एग्जाम लीक जाल्ल्या कारण स्टुडंट्स रस्त्यार येवपाक लागल्या, आपल्या हक्का खातीर झगडपाक लागल्या. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें यूथ काँग्रेसीन तशेंच NSUI आमी पुराय स्टेटाक आमी प्रोटेस्ट केल्लो ह्या नीट पेपर लिका खातीर. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमकां खुबश्या भुरग्यांनी अप्रोच केलो, खुबश्या स्टुडंट्सांनी आमकां अप्रोच केलो. सो स्टुडंट्सान अप्रोच केलें आमी ऑब्जर्व केलें की चडशीं भुरगीं दे कम फ्रॉम पुअर बॅकग्रावंड आनी तांची आवय बापूय तांकां दीस रात काम करून तांकां शिकयता. बट जेन्ना असलो इन्सिडंट घडटा तेन्ना स्टुडंटूय डिमोटिवेट जाता.
आणि खंय तर दिसता म्हाका आयज सरकार आमच्या फ्युचर स्टुडंट्साचो फ्युचर घेवन म्हाका दिसता फकाणां दिसतालें. तशेंच यूथ कितले अनएम्प्लॉयड आसा. आनी सांगपाचें आनी एक दुसरी 2 दिसां पयलीं तुमी पळयलां आसतलें नीट आमच्या एका सेंटरान पेपर खंय 15 मिनट पयलीं येतलो. सो एग्जाम्स पासून जी ती प्री कंडक्ट करता थंय पासून सिरियसच ना. इट्स अ कंप्लीट नेग्लिजन्स ऑफ द सुपरवायझर एज वेल एज दी नोडल ऑफिसर. सो भुरग्यांक आयज ह्या सरकाराचेर विश्वास ना आनी भुरग्यां सरकारा विरोधी आवाज काडपाक भियेता. कित्याक कोणें जर आवाज काडले जाल्यार हे भुरग्यांचे फेक केसीस रेजिस्टर करता. सो हांव मागतां जशें आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीजींनी एक कॅम्पेन स्टार्ट केल्लो आसा छात्रों की गूंज म्हणून. तो पुराय देशभर स्टुडंट्सां वांगडा इंटरॅक्ट जातलो. तांचे इश्यूज जे कितें आसा तो समजून घेतलो. आनी हांव मागतां सगळे स्टुडंट्सांनी आनी सगळे युथांनी ताका सपोर्ट करचो ह्या कॅम्पेनाक. आनी तुमचे जे कितें इश्यूज आसतले तो तुमकां समजून पार्लिमेंटान तो तुमचो एक आवाज म्हणून तुमच्या वांगडा सदांच उबो रावतलो. देव बरें. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.